क्रिस्ती भावार्थी कशी दुनिया खंय ना खंय आमी हाचे जबाबदार. क्रिस्ती भावार्थी कशी आमकांय ही उतरां आमकांय ह्यो घडण्यो एक आव्हान एक चॅलेंज आमच्या भावार्थाक. कोणें कितें म्हणलें म्हूण आमचो भावार्थ हालना. हो आमच्या साता भक्तांच्यो साता भक्तांचें जिवीत वो तांचे पदवी देवान दिल्ली वो तांची बरेपणां उणी जायना. पूण आमचो भावार्थ हालता धरता तातूंतल्यान आमकां बरी देणी मेळपाची चिंतता. ह्या पासत हे सगळे ओतमान तुज्यान बदलूंक जाता. यू कॅन टर्न दॅम इंटू पॉझिटिव्ह. हे सगळे जे नेगेटीव चल्लेलें आसा ते तुजे पदवेन दुनिया तूं बदल आनी पॉझिटिव्ह कर. हे भावार्थाचें आव्हान आमकां एक सोयीक जावन let it be an opportunity for all the Christians to strengthen their faith. आमचो भावार्थ उकोंड करूंक आमकांच एक सोयीक जावं. ह्या पासत दुनिया हे सगळ्यांक तुज्या पांयाशी हाडटा. हो इव्हेंट जो जालो तो तुज्या पांयाशी हाडटा. हे ऑर्गनायझर्स जे आसात त्या ऑर्गनायझरांक तुज्या पांयाशी हाडटा. तातूंत भाग घेतलेले माचयेर आसतले तशेंच माचये सकयल आसतले, जावं ते स्वामी, जावं ते उलोवपी, जावं ते पॉलिटिशियन, तशेंच सगलो लोक जे परशुरामाचे भक्त तांकांय तुज्या पांयाशी हाडटा. तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. तांचें मन परिवर्तन जावंक तूं तांकां फावो कर. तांच्या काळजाची धारुणाय तूं पोकी कर. तांची फातराची काळजां मोव कर. इल्लोसो वेळ उगीच रावन जेजूचेर आमची नदर दवरून आमी जण एकलो हे सगळें जेजू मुखार उबारया. जे भाशेन तुका दिसता तुवें अणभवलां तुवें आयकलां जेजूच्या पांयाशी हाड.
To Jesus I surrender, all to Him I freely. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. आमच्या भुरग्यांक तूं वाडटा पळय, तुज्या राज्यांत करून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता क्लारो आनी मारिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव अनिशा आनी एलन पेरेरा आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता नॅरिया डिकॉस्टा, तशेंच एलेक्स फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी जे उचांबडाय करपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात ते सगळे फिसकटून वचूंक आनी शांती सगल्याक आसूंक. जे अकमान जातात ते आमी समजून घेवंक आनीक जे कोण अकमान करतात तांकांय देवान बोगसूंक आनी तांची मनां काळजां बदलूंक. आनी जे कोण जबाबदार आसात तांकां सगल्यांक देवान नितीक सांपडावंक आमी हे भेटेन देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवा आमच्या बापाचे आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. पास्कांच्या काळार 2 वाचपां आमी आयकता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स दौतांचो इतिहास लुकासान बरयलो आनी जोआचें शिव वर्तमान. आयज दौतो इतिहास म्हणटा आमकां भाग्यवंत स्तेवांव ताका निकी पिलो मेल मारलो ताका. त्या काटे हुशाल जालें कित्याक ताणें जैत व्हेलें वायट कोत्ता तांचेर. दुसऱ्या वाटेन दूख मनीस म्हणटा आमकां एकामेकाचें दूख जाता. ताका दूख जालें आनी दूख करूंक लागलें. पूण जेरुजाल्यान धुमाळो सुरू जालो अशें म्हणटा. धुमाळो सुरू जालो आनी शिंपडले दुसरे गांवांनी गेले आनी दुसरे गांवांनी गेले म्हणटच जेजूक दुसऱ्या गांवांनी परगटूंक लागले. हें प्लॅन केल्लें न्हय पूण जालें. धुमाळो सुरू जालो म्हणटच आमी दुसऱ्या गांवांत धांवया आनी जंय जंय तीं पावले थंय जेजूक परगटूंक लागले. तर हें जावन आसा बिणान बांदो पयले क्रिस्तांव ओगे रावंक नात पूण जेजूक परगटूंक लागलो. तांचे मदें एक फिलीप
हो दुर्दूत आहलो ताणें पुरगुटलो आनी मिसान आमकां फावत वांट मेळचे खातीर सुरवातेकूच त्या फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. सदांच कुवामरीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्पराज कुटुंबा संगाता राव आनी आमची मागणी आयकून घे. अशें बाळ ताचे कृपेन भरलाय ताका जेकले जणीत पुताच्या पुनर्जोंतपणांत सासणाक वांटो दी म्हूण मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुजाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावून जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडलीं. भोक्तिवंत मनशांनी इश्टेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंतण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणखणींत घालतालो. पूण शिंपडलोलीं तीं जोळी मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विजबितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा तीं पळयलीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश परजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्लीं आनी थोंटीं बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. प्रितमेवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणया. प्रितमेवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितमेवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितमेवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां थोटाक कोतात तसलीं मनशां मदें घोडिल्लीं विजमितां. जबाब. प्रितमेवेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी बाट
आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पोदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब: प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलों. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासों जुआ प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजे शीं ताका येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजे विस्वास ठेवता केन्नाच ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशीं येतलीं आनी म्हजेशीं येता ताका हांव परो घालचो ना. म्हजी कुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक हांव स्वर्गांतान देंवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला ताच्या म्हज्या बापाची कुशी जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत ताचो मदलो कोणाचो इबाड जावचो न्हय. पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करचीं. हीच म्हज्या बापाची कुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचो विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणां जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी 26 जुवांचो दिसांनी आयकता मिसाचेर उलयता आनी आयज अशें म्हणटा आमकां, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशीं येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजे विस्वास ठेवता ताका केदींच ताण लागचे ना. भूक आनी ताण आहा भयणानो आमकां. कुडीचीय आहा आनी ओतम्यांचीय आहा. भूक लागता तेन्ना कितें खाता आमी कुडीची. एसान गरमी जाता, ताण लागता आमकां, पियेता आमी. फ्रीज आहात आमच्या लागीं, जाय तसलें पियेता आमी थंड. पूण ओतम्याची भूक आनी ताण आहा. भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा आमकां, आमचो ओत्मो तो देयाशिना केन्नाच आमकां सुसेग ना. रेस्टलेस, वी आर रेस्टलेस. जाकेवसाची खबर आमी आयकल्या. जाकेवाक सगळें आहलें, संवसारांत जाय तितलें सगळें आहलें, भितरल्यान खुशालकाय नासली. भितरल्यान खुशालकाय नासली. पूण ताणें आयकल्लें जेजू ही खुशालकाय दिता म्हूण. आनी जेजूक तो पळोवंक सोदतालो आनी म्हणून चान्सान परतून जेजू त्या फाटी पासार जावचो नासलो. जेरिकोच्यान पासार जावचो नासलो. म्हणटच न्ही म्हणून चान्स ताणें चिंतलें, आपूण मोठो म्हणटच
जाळार चडटलो आनी जेजूक पडयतलो ही खुशी जेजू खबर आसली. आनी ते पासत जेजू म्हणटा जाकेव आयज हांव तुमगेर येता, आयज हांव तुमगेर येता. आनी जाकेव रावना, जेवण कोत्ता, बरें जेवण कोत्ता जेजू. आनी जेन्ना जेवण जालें म्हणटूच जाकेव म्हणटा आपणा कोणा फटयला जाल्यार 4 पावटी पोतून दिता आनी म्हजो अर्दो वांटो गरिबांक दिता. आनी जेजू म्हणटा हय अब्राहामाचो पूत. तो म्हणल्या भाशेन ताका शांती मेळ्ळी, सोस्काय मेळ्ळी. एल्विस प्रेझली हो एक कांतोरिस्ट आमी जाणा, आयकलां न्हू, कांतार करतालो तो. ताचें घर आसलें, घरांत 14 रूम आसले, 14. एक रुमांत एक टीव्ही. ताका दिसलें टीव्ही पळोवन ह्या रुमासून त्या रुमांत, त्या रुमासून त्या रुमांत जिवाक खुशालकाय मेळटली. पूण हें कोत्तूच भिणांत बांदो कांय ना. आहा तेज्यान परस म्हणटूच आमकां जायते पावटी खुशालकाय भायल्या वस्तूंनी मेळटा, भितरली खुशालकाय आमकां मेळना भिणांत बांद. त्या पासून आयज जेजू आमकां सांग सोदता तें हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना आनी म्हजे विस्वास तेचो ताका ताण लागची ना. आमकांय भूक आहा ओतम्याची आनी आमकां भूक आहा ताण आहा ओतम्याची. जेजू आमी वळखता भिणांत बांदो पवित्र पुस्तकाच्या पानांनी जेची खबर आमकां मेळटा, इगोज मातेचे शिकवणेन जेची खबर आमकां मेवता. आनी आमी जेजू येता आनी जेजूक मेवता, जायते पावटी मेवता भिणांत बांद. पूण हें जेजू मेवता तेन्ना आमचें सोयरी गोत म्हणल्या भाशेन बापाशी वाडटा. ट्रस्ट, ओबिडियन्स एंड लव. ट्रस्ट आमी पातयता बापाचें पातयता, ओबिडियन्स खालतिकाय आनी लव मोग. ह्यो वस्तू घडटात भिणांत बांद, वस्तू घडटात. आनी वस्तू घडटात तेन्ना अशें आमकां म्हणटा पवित्र पुस्तक, म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येता तांकां हांव परो घालचो ना. बाप सगळ्यांक आपयता, आपणाचें पयलें आपयलें म्हण आमकां भुरग्यांक तुमकां हें तर आमी गीत वाचीन जाल्यार हें गीत म्हजो प्रोफेसर जॉन बातिस्ट वेगस ताणें घडलेलें आनी ताणें म्युजीक घातलेलें सेम. आमी सेमिनारींत आहा तेन्ना तें रिकॉर्ड भायर सरलें. आमकां देव सगळ्यांक आपयता, मिसाक आपयता, सगळ्यांक आपोवणें दिता. पूण निबान दिता, आयज म्हाका हिंगा वचूंक जाय थिंगा वचूंक जाय, निबान दिता. आनी आपयलो म्हणटूच बापान आपयलें म्हणटूच आमी येता आनी म्हजेशी येतल्याक हांव केन्ना तांकां परो घालचो ना. म्हजेशी कोण येता तांकां परो घालचो ना भिणांत बांदो. जिवीत तशें मरण म्हणटा आमी, जिवीत तशें मरण. म्हजी आवय केन्नाच शुक्राराचें मीस आनी बुधवाराचें मीस सोडिनासली, केन्ना सोडिनासली. आपणाक गेली मिसाक गेली. मेली 27 जून. कसलो दीस तो 27 जून? पेरपेसुरिकेचें फेस्त, युनिवर्सल फिस्ट ऑफ परपेच्युअल साकर. बुधवार सोडिनासली. आनी जे दिसा ती मेल्या शुक्रार पडलो भिणांत बांद. म्हणटूच आमचें जिवीत आमकां फुडें आहा, जिवीत तशें मरण म्हणटा आमी. म्हणटूच म्हजें शेत येयल्याक हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत देंवला. जाणें म्हाका पाठयला ताची म्हज्या बापाची खुशी जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत ताचे मदले कोणाकूच हांवें इबाडचो न्ही, कोणाकूच हांवें इबाडचो न्ही, इबाड जावचो न्ही भिणांत बांद. आमी जाणा ही अंतर पेद्र मोद्यान जुदासा मोदें.
पेद्रून 3 फावट जेजूक नेगार गेलो. हांव वळखोच ना ताका, वळखोच ना. पूण पेद्रू साल्वार जालो. कित्याक साल्वार जालो? कित्याक दिसता तुमकां? आनी जुदास कित्याक साल्वार जावंक ना? आतां हें वाचप आमचें 16 निमणो पावता पावता खबर मेळटली जुदासाची. निमणें पावता पावता. कित्याक म्हाका भाव भयणीनो, इतलो लोक आहलो, दादले सुमार 5,000 आहली. मिलाग्री केली तेन्ना दादलेच 5,000 आहले. म्हणटूच हें जेजू सांगता तें स्वत मानूंक तयार ना. तेका एक वयता, एकलो एकलो सोडून वेता. आनी तेन्ना निमणें 12 जावं उरता, आपोस उरता 12 जाण. आनी जेजू म्हणटा, तुमी वचूंक सोदता या फ्री टू गो. हांव कोणाक फोर्सार करिना. 12 जाणांक सांगता. आनी तांकां कितें म्हणटा पेद्रू? पेद्रू कितें म्हणटा? आमी कोणा अशें वेतेल्याव तुजें सगळें सासणाचें जिविताचें उतरां. पेद्रून सदांच स्वत मानलें जेजूचें, सदांच स्वत मानलें. पेद्रू जुदासान स्वत मानूंक ना. पयशां लागून पाडलाव करतालो, पयशां पासत. जेन्ना ही उतरां म्हणलीं, आमी कोणा अशें वेतेल्याव तुजें सासणाच्या जिविताचें उतरां आहात. आनी म्हणटा जेजू सारकें, तुमी स्वत माता, पण तुमचो मदलो एकलो देंवचार. पूण तुमचो मदलो एकलो देंवचार तो स्वत मानना. तुमी स्वत मानता ते भाशेन तो स्वत मानना. स्वत मानलें जाल्यार येवन जेजू लागीं बोगसोणें मागतलो. ताकाच लागून बोगसोणें ना, गोड गेलो आनी मेलो भयणान बान. म्हणटूच जे आमी स्वत मानता, कितलेंय आमचें वायट येयलें, कितलेंय आमकां सोंसूंक पडलें, कितलेंय आमकां म्हणल्या भाशेन निराश जालें संवसारान, जेजू विस्वास दिवता ते ताचेर पातयतात आनी देव ताका साल्वार करता. दाना तोयरीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मान तसली जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं. अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोनी सासणाचें कारण जावं म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काळ्याम तुका वाकाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरी पुर्विल्लो योग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपुर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हास ताचे मुखार तो सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतां दोलबार तुजे वाकाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा करोस तूं पवीत, तूं सगल्या पवितपणांची जोर. देखून दोळा पंच पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता, जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मारोंक सोसूंक आपकुशेन तो परत जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें, हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परास क्रिस्ताच्या मरणाच्यान पुनर्जन प्राजुगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योन आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बाग्योन झुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्यांचे एकवळान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणांक.
म्हजे शिंयेतल्याक भूक लागची ना, म्हजे विस्वास तेवतल्याक ताण लागची ना. ही आमचीं उतरां आमी करीत आमच्या काळजांत रमोवंक आनीक पाडूंक हें देणें मागून सगलें आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य अमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो आयज आमकां दी. आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक मागता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार, दयाकडेन जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीचे सुखार आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अवतरिकतले आमकां उदार काकुती सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें जे दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेता राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोर्याक तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावला, पूण हे कुटोर रांदून आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया. D48 पेज नंबर 76. D48. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
Day 24. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान कोरवडाचे. पवित्र कोश्टान म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चिदान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोणीक दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका पाठाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुशियो तूं म्हाका पोरणाय. भोगता सांगाती ठोका म्हाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयल्ल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मी संपलें वसा. सासोत आदाराची माई पळय म्हाका निर्भागी पाक्या प्रार्थना तुका आनी तुजे सगळो म्हजो विश्वास काकुचे माये चुचरे कोणीचे हांव कोता सगळ्यांनी तुका पाचाली जादूर म्हजो आसरो म्हजो बरो पाव म्हाका म्हाका पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुज्या म्हाका एका दुर्बळ पाक्या जो येता आनी आपल्या क्रूस पेटयता तुजो सासणांचो कासो हांव शिवार आनी आर्गां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुरी ओ विश्वास तुजेर खात्री हांव सोद मानता म्हज्या सासणाच्या सामुसाची कोटार जायते फावटी आदी निर्भय दिसान पडली कित्याक हांवें पावलो हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जोयतो करतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत केली म्हूण. जर हांवें म्हजें पेट तुका केलें तुजेर पावून पूण पियेता पातकाचे ताळ्ळे तुजो आदार म्हाका जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो ओतोरता उपकार जो म्हाका देताय. आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता प्रमाणे कोण केन्ना म्हाका अदीक करून एकणाच्या चौथ्याच्या वेळार सदांच आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासू आदाराची माये निर्विनाकारावें सारो म्हज्या देवा. आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यांक सासू कर. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश्वर तुझ्या काय आसा. वस्त्रेमध्ये सुदो आनी सगळं तुजो जेजू. बागेवन देवाची माये आमा पापयांक विनवणी आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यांक सासू कर. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश्वर तुझ्या काय आसा. वस्त्रेमध्ये सुदो आनी सगळं तुजो जेजू. बागेंती बरी देवाची माये आमा पापयांक विनवणी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यांक सासू कर. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश्वर तुझ्या काय आसा. वस्त्रेमध्ये सुदो आनी सगळं तुजो जेजू. बागेंती बरी देवाची माये आमा पापयांक विनवणी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार.
बेगोन ते मरे आराधी उस्ताद सगळ्या मोजो तोडो स्त्रोत काळजाच्या महापूचे पासो जाशा शक्ती सर्व जगात वेगवेगळ्या विनोद कोत सगळ्या भेटलेल्या उस्तऱ्यापासून फावो कोट झाला सगळ्यांच्या माता जो सासनाचो आश तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदर दिनार रोचा आमी दुखी कोबी पेसमेर किस्ता ती आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां दाद दिवंक जेव जपाचे रुपार मान दिता आमी मागता तांचे लागीं आमकां फाव जावन त्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काळ फोड दीस सोडीचो तूं जयचे जे तें राजवत चलयताय सासनांच्या सासना पिड्या वता पासत मागुया आमचो आदार सुम्याच्या नांवार आनी सोर्गनी संवसार रोचा सुम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव सुम्या आसूं तुमचें सगळें आनी तुमच्या भयान सगळें प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फाव कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदो आदारान बागेवन सदांच आंकवाम्याच्या ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोंतींतली आनी बगूंक पावूं सासन जादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमेज क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना सासू आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं चवदा देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें दिवं सदां काल तोगूं आमेन. शेवटा गमीला घेऊया T60 पेज नंबर 229 T60